मोबाईल फोन तुझ्या कारण सांडून गेले या तुझा मोबाईल फोन Oh, thank you, dear. So sweet of you. बरे नाव लेता Oi, tu काय केलं दिसले? आपलीच नाव गेली, you know. अरे सेरा तसे अरे तुका लेट झाला ना आपण मस्त सुस्को झाला नाही मोजो उसको जाम. आवाज नाही यार मुलगी ना. सच बोलो. एक्सेप्ट तुका पाऊन टाळला तो पण म्हणजे अवे फ्रेंड करून जायला. अवे कोणाची लिफ्ट घेऊन जायला. अवे बाहेर उचलून जायला. माका उशीर जाऊन जायला. Shit, this is ridiculous. हे वेट अ मिनिट अरे ते पापा दाखव विसरला तू कोणती दाखवायचं एक्सेप्ट कोणाला की झगडा मारणार नाही आणि तू सगळ्या सकाळचं घरातलं बाय सगळं बेटा आणि हो जातो ना. मौजा अरे हा मौजा म्हणून मौजा ना हांव सदांच बाय सरून येता तो ऑफिसात कामाक वयता आनी ही तुका बेस बरी खबर आसा ए सर ओके होय म्हाका ऑफिसात कामाक वचूंक जाय पुन्हा तुवें म्हाका घरांत फोन करून दवरला हे तुज्या तोंडे पायची राखून करूं हांवें कसले पडसले हांवें ऑफिसात कामाक घातलें ना तुवें म्हाका धाडूंक ना आय वॉन्ट फ्रीडम आय वॉन्ट टू एन्जॉय माय लायफ नाका म्हणची तुवें म्हाका लागून तुवें कानार रावची गरज ना म्हजी रेकॉर्ड गुंतलो म्हजो देव आसा आनी सदांच तो खंय आयला देव मंदिरा सारको करामो आसलो आयज कोणाची बदल लागली काय कोणाची बदल लागली सर जेन्ना तू काळजार जावन ह्या घरांत भितर सोड तुवें पावलां मारलेलीं तेन्ना तुवें म्हजे पांय भास दिलेली किंवा आमच्या दुखाचो बरोबर तूं सुखाचें मंदीर करतलें म्हणून जाल्यार खंय आसा ती तुजी उतरां अरे तुवें म्हाका मोग दिवन फटयलो तुवें म्हाका विश्वास दिवन विश्वासघात केलो तुवें म्हाका उजवाड दिवन काडोकान सांडलो सर कितलो तेंप जाला हांव तुका सोजमयता आमी आतां भुरग्याक जल्मान हाडूंक जाय पूण ना तूं म्हजी उतरां कानार घेवन पळोवंक जाय म्हाका इतले बेगीन भुरगे जल्मान हाडूंक ना सर फुलां एक बाग सोबयतात फुलां वयल्यान एक बाग सोबना तेच बरी फुलां जावन आसात गोरब्याची सोबिताय फुलां एक भुरगीं जावन आसात गोरब्याची सोबिताय भुरगीं घोवाक सोबयतात भुरग्यां भितर खुशालकाय आसना भुरगीं जावन आसात देवाची देणी जायती गजाली कपच भुरग्यांक आशेतात पूण ती फुलां तांच्या गोरब्याक सोबनात ओदी बरें जातालें आसा हांव बरो रावन काजर जायनासतना म्हज्या पांयची सेवा केली जाल्यार अशें दिसा खायली तो आसा तुज्या तुवें म्हाका कितलेंय सांगून आनी सोजमाक दोस दिली जाल्यार हांव म्हजें चिंतन बरोवन कळयलां कारण म्हाका इतले बेगीन भुरगे जल्मान हाडूंक नाका कारण म्हाका म्हज्या फुडाराचें चिंतूंक जाय तुझ्या फुडाराचे अरे इतलो तेंप तो दोगांय आमी तूं आनी हांव आमच्या फुडाराची चिंतीत आल्यात आनी आयज अकस्मात तूं तुज्या फुडाराची चिंतता होय कारण म्हाका म्हज्या शिकपाचो फायदो काडूंक जाय ऑफिसांत सर्वीस करून दुडू आनी त्या समाजाक नांव कमोवंक एक बरी गोरकार आपल्या गोरब्याची सेवा करता आपल्या गोरब्याची सोडवण करता आनी वायट गोरकार दूर दर्शा तूं आमच्या गोरब्याचें सूख विबाडून ह्या समाजान नांव आनी दुडू कमोवंक फुडें सरना जाल्यार एक सांग ह्या गोरब्याक तुका कितें उणें आसा सुटका फ्रीडम पीस असलेली सुटल्या बरी म्हजी जिवीत जाला अरे खूप महिन्यामध्ये चेड आणि दांड्या आणि वस्तुरेमध्ये होतं असलं ते क्वीन एलिझाबेथ राणी खरी पण तीही आमच्याच भाषेने एक वस्तुरी कारण गुलाबाचा वास घेताना जो पोरमोट ती का बेवला तोच पोरमोट अवघड नव्हता सर शांत जाव सर रात जावन आसा मनशाचे थोडेच वेळाचे पिशा त्या पिशापणाचेर जरी तूं ताबो दवरिना जाल्यार आख्खें जिवीतभर ते तुजेर रात चलयता तुझी शाळेपण ऐकून आ मोरेपण करून